गावात पहिली नळाची फक्त 50 कनेक्शनां आशिल्ली. आता 150चेर पावल्यात. पायपलायन पोन्नीच. आता कितें केलां तेंच्यांनी जी लायन घातलेली आसा ते लायनीक पयलीं 50 कनेक्शनां आसलीं. आतां तेज्या बद्दल तेणें कितें मेळटा ते लायनी मेळटा मेळटा कनेक्शन जवळ जवळ 150-200 जाल्यात. लायन तेदीच आसा पूण कनेक्शनां वाडली. ह्या कारणान उदक आमकां नाणूस गांवा पर्यंत पावना कशें. विशय तडीक लावंक PWDक 10 दिसांचो प्राझ. आमी आतां जस्ट इंजिनियराक मेळ्ळे. तांकां आमी सगळे आमचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, जे कितें ड्रेनेजाचे जे पायपलायन ब्लॉकेज जाता, जी फुट्टा वेस्ट वॉटर उदक सगळें रस्त्या वयल्यान व्हांवून वयता, तेजेर आमी तेजे कडेन उलयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमी सगळो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आमी 10 दिसां भितर जर हे आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना सगळे गांवचे ग्रामस्थ आयज हांगा आसतले आनी तांकां ऑफिसांतल्यान भायर सरपाक आमी दिवचे ना. लोकांक 2 वरां तरी उदक दिवंक मेळटलें अशी वेवस्था करता म्हूण PWD असिस्टंट इंजिनियराचें उतर. युजली कितें आसता ते ड्युरींग मार्च आनी एप्रील मे ते मातसो शॉर्टेज आसतात ते टोटल उदकाची क्वॉन्टिटी आनी कन्जम्पशन बी वाडटा लोकांची. सो तेजे प्रमाण थोडे हायर लेवल आसा तांकां ते मातसो प्रॉब्लेम्स येता. सो ते सॉर्ट आउट करपाक आनी लोवर स्टाफ्स आसा तांकां बी सगळे इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिला. हांव आनी JE बी डिस्कशन करून ते कशें सॉर्ट आउट करपाचें हे 10 दिसां भितर आमी सॉर्ट आउट करून ते एटलिस्ट तांकां 2-2 वरां उदक मेळपा सारकें सोल्युशन काडटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.